देवाचे उतर ह्या नियाळ मालांत सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. आयचे शुभ वर्तमान दोन वस्तू आटापता. पयली जेजू मागणे करता आनी दुसरी जेजू आपणाची वळख दिता. जेजू जायते पावटी मागणे करूंक कुशेन सरता. आमच्यान विचारूंक जाता, जेजू कित्याक मागतालो? तोच देव आसलो न्हय? जेजू आमकां मागण्याची अर्थ शिकयता. मागणे म्हळ्यार न्हय फकत आमच्यो गरजो देवाक सांगप, पूण देवाक आर्गां दिवप, दिनवासप, देवाचें आयकप. जेजू असले मागणे करी. दुसरे सुवातेर जेजू आपलीच वळख दिता. तो दुलोब आनी ल्हानवीक काळजाचो. ताचे काळीज उदार ओदीक करूंक गरजेवंतां सोवें. तांकां बाराकाळ आसात तांकां तो आपयता. ताचेशी वेतात तांकां कितें मेळटा? समाधान मेळटा, शांती मेळटा, बुजवण आनी बळ मेळटा. तो सगळी आमी जेजूशी या, कित्याक तो आमकां आपयता आनी तोच आमकां दादोशी करूंक शकता. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची कुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आळाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.